कोविड दुयेंताचो प्रसार जावचो न्ही म्हूण सरकारान केल्ल्या आव्हानाक मान दिवन पुराय गोंयांतले लोक आपल्या घरांतच राविल्ले. मात गोंयांतल्या गोंय सरकाराच्या निश्काळजीपणाक लागून गोंयांत कोविड दुयेंतींचो आंकडो पळयल्यार आनी आतां वीज खात्या कडल्यान बिलां येतात ती पळयल्यार गोंयकारांनी दिल्ल्या योगदानाचें मोल गोंय सरकारान शुन्य केलां अशें गोंयांतले लोक उलोवपाक लागल्यात. गोंयकारांक वीज खात्या कडल्यान बिलां वाडून आयिल्ल्यान गोंयकार तिडक उक्तायतात. बोगमाळो वाठारांत रावपी लोकांकूय विजेचें बील वाडून आयिल्ल्यान तांणी बुधवारा दीस वीज अभियंत्याक मेळोन जाप विचारलो, मात तांणी तांकां बील भरपाचोच आदेश दिलो. देशान लॉकडावन केल्लें तेन्ना तुमी घरांतूच राविल्ल्यान चड विजेचो उपेग केला म्हूण बिलां वाडून आयल्यांत अशें अभियंत्यान लोकांक सांगलें. दिसना सगळ्यांचे अशें मिटर फॉल्टी जावपा ना, बिलां ती सगळीं सारकीं आसा. कित्याक जावपाक शकता लोक घरान आसलो कडेन चड लायट युटिलिटी युजार केला, ताका कडेन युनीक कन्जम्पशन मातशें वाडलं जावंक शकता. आतां हॉटेलाचें तुमकां बंद आहा म्हणटा इतले दीस तेजें इतलें बिल हॉटेलाचें ते चॅक करपाक ते कंप्लेन करून दी न्हू, आमी चॅक करूं शकता म्हणून सांगलां हांवें. मिटर टेस्टिंगाक धाडपाक शकता वो पॅरलल मिटर घालूंक शकता, वो रिडींग काडपाक चुकूंक शकता. तें रिडींग पासून हाडपाक तुमकां सांगलां कंप्लेन दिया तुमी, आमी पळयता. गोंय सरकारान कोविड दुयेंताच्या नांवान गोंयांत खेळ चलयला. राजकारण्यांक आनी गोंया भायल्यान येवपी लोकांक एक कायदो जाल्यार सामान्य गोंयकारांक वेगळो कायदो. कोविड दुयेंताक लागून विचार करिनासतना सरकारान घेतिल्ल्या निर्णयाक लागून गोंयकारांचे धंदे बंद पडल्यात. आनी दुसरे वाटेन सरकारी कार्यालयांतल्यान व्हडा प्रमाणांत बिलां धाडून लोकांक सरकारान सामके फोंडान घातल्यात अशी तिडक आतां लोक उक्तायतात. गोंय सरकारान गोंया भायल्या थळांतरण केल्ल्या लोकांक पगार दिलो, फुकट रेशन दिलें, तांकां तांच्या घरा धाडपाक फुकट सेवाय दिली आनी गोंयकारांक वाडोवन आयिल्लीं बिलां माफ करपाक शकना काय असो प्रश्न गोंयकार करपाक लागल्यात. गोंय सरकारान वाडोवन आयिल्लीं बिलां गोंयकारांक माफ करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. येयल्लो म्हणजे आतां थिंगा भितर गेल्यार ते म्हणटा बील फारीक करून वच ना म्हूण कांय सांगप ना. कितें जालां कितको हें जालां तो म्हणटा आपण रिडींग चॅक करपाक येता, पूण आतां करूया न्हू. हें कितें इतली बील आमी कशें फारीक करपाचें. म्हजें बील येयलां तें गेस्ट हावसाचें येयलां 15,000. म्हाका सजमो येना. आतां कोण आसपा जाय न्हू गेस्ट हावसान, कोण ना जाल्यार कशी इतली बील येतालें. आतां म्हाका घराचें येतालें 255. 3 म्हयन्याचे कॅल्क्युलेट केले जाल्यार ते म्हाका दिसता 400 रुपया देखून धरले जाल्यार ते 6,000 येत. ते हें येत कितें ते 800 रुपया बी येत. हिंगा येयलो 6,000. हें कितको फारीक करपाचें. आमी कांय खंय कामां वचना, कांय ना घरा कडेन आसता पुजो. ते कशें फारीक करपाचें कांय कळना. आतां थिंगा येवन सांगलें ते म्हणटाय फारीक करूया वचय. खंयच्या पयशांची फारीक करपाची इतली बील कामां वचनासतना. एक तर कोविड-19 पॅन्डेमीक चालू आहा, सगळे घरान बसून आहा. एक तर इन्कम ना कोणाक काय. सो हे इतलें चालू आसतना हे पाटी बोगमाळे प्रत्येक घराक बिलां 3 टायम्स मोर येयल्या. 3 टायम्स न्हू तेज्यान चड बिलां येयल्या. सो आनी हेही कंप्लेन घेवन आमी हांगा येयल्ले. हेही सांगता आमकां ती बिलां भरूंकूच पडटली. आनी तो सांगता आमकां ना जाल्यार तुमी एक कंप्लेंट करा म्हणटा, मिटर फॉल्टीचो कंप्लेंट करा म्हणटा. 1 मिटर फॉल्टी आसूं शकता, 2 आसूं शकता, प्रत्येक जाणाचो मिटर फॉल्टी आसूं शकना. सो आमची एक रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटा कडेन, सगळेच जाण बेकार आहा, कोणूच काम धंदो कांयच ना. सो ही आमकां एक रिलीफ दिवपाची हेजेर, नाल्यार हेजेर कितें तरी सुटावो करपाचो. आमी तर सद्या तर आमी बील फारीक करपाक रेडी ना. सगळे बोगमाळकार मेळोन एक सगळ्यांक लॅटर करतले, सगळे डिपार्टमेंटाक लॅटर, मिनिस्टराक लॅटर करतले आनी तेंच्यान हेजेर कितें तरी सुटावो काडूंक जाय. आतां एक एग्जाम्पल हॉटेलाची दिता की हॉटेलां 75 डेज बंद आसलेली आनी 75 डेज बंद आसलेले त्या हॉटेलाचें बील येता 15,000. जे नॉर्मली चालू आसतना 2,000 बील येताले. नॉर्मली जेन्ना चालू आसतना 2,000 बील येताले ते आतां बंद, जेन्ना सारकें सील आसलेली, बंद आसलेली, लॉकडावन आसलेलें, एक गॅस्ट रावन आसलेलो, एक बल्ब पेटना आसलेलो, ते हॉटेलाचें बील 15,000 येयलां. ते फारीक करपाचें खंयच्या कायद्यान. आतां फाल्यां येतले 50,000 बील, ते फारीक करपाचें. हांगा येयले डिपार्टमेंटा येयला फारीक करा म्हणटा. फारीक करीत कोण क्वेश्चन करपाचेच न्हू, फारीक करीत रावपाचें. आनी सो एक तर कामाक ना, धंद्याक ना. लेबरांक तुमी जेवण पावयलें, लेबरांक तुमी कितें 6,000 कितें एमावंट दिवपालो तो दिलो. आमचें कितें. आमी सगळे ट्युरिजमाचेर रिलेटेड, कोण टॅक्सीकार आहा, कोण हॉटेलकार आहा, सगळे बेकार आहा. आनी वयल्यान तुमी हें मारता, हें आमच्या माथ्यार घालता. हें कशें फारीक करपाचें. सो ही आमची रिक्वेस्ट आहा बोगमाळकारा सायडीन, सगळ्यांची रिक्वेस्ट आहा कितें हेजेर कितें तरी आमकां रिलीज दिवपाचो, नाजाल्यार गव्हर्मेंटान ही माफ करपाची आमची बिलां.